फोंडचे बाट वळवय वाठारांतले लोक सध्या पिवपाच्या उदका खातीर वळवळे काडटात। दर वर्सा हीच स्थिती। ह्या वाठारांतल्या लोकांक टँकराच्या उदकाचेर निबून रावचें पडटा। सावयवेऱ्या मसणभुंये कडेन उदकाच्यो बांदिल्ल्यो टांकयो वापरांत हाडच्यो तशेंच खूब पोरणी जाल्ली उदकाची पायपलायन बदलची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। सध्या मी असा वळवय पंचायत वाठारांतल्या फोंडच्या भाट या गांवांत ज्या जाग्यार सादारणपणान दर वर्साच्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत उदकाचो उणाव जाता। हांगा सकाळच्या अरेसाक नळाचें उदक येता खरें, पूण तेतून चडांत चड 1 किंवा 2 कळश्यो लोकांक खावपाचें उदक मेळटा। दिसभर नळ बंदूच आसता। फाटल्या कितलेशेच वर्सां सावन ह्या वाठारांत टँकराच्या उदकाची पुरवण जाता, जे लोक आयदनां घासपाक जावं, कपडे धुवपाक जावं, न्हावपाक आनी हेर गोश्टींक उदक वापरतात। सरकारान बुदखाम वेऱ्या वागुर्म्या पंचायत वाठारांतल्या बुदखाम गांवांत 2 व्हडल्यो टांकयो बांदल्या। त्या टांकयेंतल्या उदकांनी वेरेच्या लोकांचो प्रश्न सुटावो जाला, पूण वेऱ्या मसणभुंये कडेन ज्यो 2 टांकयो बांदल्या त्यो अजून कार्यान्वीत करूंक ना आनी ते खातीर सावयवेरें, सातेरी भाट, तळखणे थंयच्यान मागीर घाणो मेरेन ह्या वाठारांतल्या लोकांक उदका खातीर खूब त्रास सहन करचे पडटा। दीस रात टँकराची वाट पळयत च्या पाणी सोडून जेवण खाण सोडून तांकां रावचें पडटा। तुम्ही म्हज्या सायडीक पळयता आसतले हांगा कितलींशींच बॅरलां आसा। अशी सगळे वाटेक ह्या वाठारांत ह्या रस्त्यार जवळ जवळ 50-100 मिटरांच्या अंतराक कितलींशींच बॅरलांची लायन आसा, जी टँकराच्या उदकाक रावल्या उदकाची वाट पळयता। सरकारान टांकयो बांदल्या त्यो बेगीन कार्यान्वीत करच्यो। त्या भायर हांगा जी पयलींची पायपलायन आसा ती खूब पोरणी जाल्ल्या कारणान ती रिप्लेस करपाची गरज आसा अशें थळाव्या पंचायत मंडळाच्या सदस्यां कडल्यान आमकां कळटा। सरकारान बेगोबेग ह्यो वेऱ्या वाठारांतल्यो टांकयो कार्यान्वीत करच्यो आनी सावयवेरें, घाणो, सातेरी भाट, तळखणे ह्या वाठारांतल्या लोकांक बरें पिवपाचें उदका पुरवण करची अशी थळाव्यांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडचे भाट वळवयच्यान हांव शेखर नायक।